चिंबला सरकारी जागे विकपाचे प्रकार सुरू आसात। आदोगादा कडेन एफिडेविट मारून ह्यो जमिनी भायले भायर विकून खाल्ल्यात म्हणून सांगीत सरकार तांचे आड कितें कारवाय करतलो काय म्हणून सांत आंद्रेचो आमदार विरेशान प्रश्न विचारलो। दुसरे वटेन दक्षिण गोंयांत कोमुनिदादीची लाखांनी चौखण मिटर जमीन विकून खाल्ल्या म्हणून विजयान दावो केलो। चिंबला सरकारी जागे भायले भायर विकपाचे प्रकार सुरूच आसात। सरकारी जमिनींच्या या घोटाळ्यांक ग्रेट लँड स्कॅम ऑफ चिंबला अशें म्हणूं येता। सरकारी जमीन विकप्यांचेर कारवाय जातली काय ना म्हणून आमदार विरेश बोरकारान महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेराताक प्रश्न विचारलो। तशेंच दक्षिण गोंयांत कोमुनिदादीची लाखांनी चौखण मिटर जमीन विकून खाल्या म्हणून विजयान दावो केलो। सरकाराक IIT खातीर जमीन मेळना आनी उत्तर प्रदेशाचो राजकारणी येवन गोंयांत सवाय भितर जमीन कशी घेता काय म्हणून विजयान महसूल मंत्र्याक प्रश्न केलो। 2001 ह्या वर्सा कोमुनिदादीत सेटिंग करून हे केल्लें आसा। 10 लाख चौखण मिटर कोमुनिदादीची जमीन विकती घेवन 2003 बेकायदेशीर म्युटेशन केलें। तशेंच केप्यां ना आफ्रामेंत ना लिलाव करिनासतना 1,54,00,000 चौखण मिटर जमीन बाजार भावाच्या कमी दरान विकत घेतली। 2016 ची कन्सेंट रद्द करची म्हणून विजयाची मागणी। तेच बराबर काणकोणात 2,84,000 चौखण मिटर जमीन भायल्या भायर विकली। तशेंच लाटंबारसे दिवचले IDCन ताब्यात घेतिल्ले जमनी टेनंट म्हणून कोण उबो रावलो आनी 50% पयशे घेतले। कोमुनिदाद वोग्गी आसा। चिंबेल गांवांत गव्हर्मेंट जो जागो आसा थंय स्लम जाल्या। आतां थंय स्लम जाली ती जाली, कोणाक जागे हाडयले ते हाडयले, हाडून आयज ते जागे ट्रान्सफर जाता। हांव मुद्दम थोडी नांव सांगता। अहमद मुल्ला हेणेन जो जागो आसा तो विकला, जो ट्रान्सफर केला मेहबूब देवगिरी हो 4 लाखान ट्रान्सफर केला। जतवान मेंगिनी एका हेणेन ट्रान्सफर केला दस्तरगी एका 5 लाखान। नूर अहमदान खलील वालकर एका ट्रान्सफर केला 2,25,000। दस्तगीर हेणेन ट्रान्सफर केला लता खरागुप्पी एका 6 लाखान। मोहम्मद दगरी हेणेन ट्रान्सफर केला रफीक फरांदी 3 लाखान। रोमावा मेहबूनी हेणेन हेजो परचेस केला तो 6 लाखान। हमीदा शिगांव हेणेन ट्रान्सफर केला शाहबिरा एका 11 लाखान। म्हटल्यार ती रेट आसा ती वाडली। आनी यहूब हेणेन ट्रान्सफर केला अफसाना धाकानी हेणेन 7,20,000। स्पीकर सर, IIT जमीन कितली जाय आसली? 10 लाख स्क्वेअर मिटर। 10 लाख स्क्वेअर मिटर पयलीं सांग्यार व्हरता म्हणलें, सांग्यार कितें ओपोज जालें आनी कितें जालें, मागीर आनी खंय व्हरता, मागीर तुजी कुट्टी व्हरता, खूब कडेन आयकलां हांवें। कोतान अजून मेरेन IIT जमीन मेळूंक ना। गोंयच्या सरकाराक IIT हाडपाक 10 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन मेळना। पुणून एक उत्तर प्रदेशांत राजकारणी येवन गोंयांत केप्यां गांवांत जमीन कशी हडप करूंक शकता, वो सवाय भितर कशी घेवंक शकता ती हांव तुका दाखयतां। आनी हें सगळें कशें जाता स्पीकर सर? हें कोमुनिदादी कडेन फिक्स करून जाता। स्पीकर सर, 2001 एक कृष्णा उत्तम फळदेसाय आणि others obtained a consent decree RCS number 1 of 1997/B without making Comunidad of Kepe a party. Decree illegally divided approximately 10 lakh square meters of Comunidad land across survey numbers 88/1, 89/0, 84.0, 85/0, 90/0, 94/0 and 109/0 Diao village amongst themselves. Speaker sir, 2003 illegal mutation जाता आणि म्युटेशन फायल 2277 कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्ट दिश्टी पडटा। फळदेसाय सुरेंद्र कुशाळी फळदेसाय म्हणून कोमुनिदादीचोच एटर्नी तो फॉर्म X साइन मारता डिलीटिंग द कोमुनिदाद नेम। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।